नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. सरकारी जमिनींचेर आशिल्ली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाची तरतूद आशिल्ले गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयक 2025 विधानसभेत मंजूर जालें. घरांचो मालकी हक्क दिवंक 400 चौखण मिटरांत जमीन दिवपी विधेयक. मोकाशे आलवारा सरकारी सुवातांचेर घरां आशिल्ल्या 70 दिवचल केपें काणकोणांतल्या 90% मूळ गोंयकारांक घराचो मालकी हक्क मेळटलो. स्पीकर सर, हे ऍड करता आसतना माझ्या मनात भावना आसा. माझ्या मनात भावना आसा आमच्या 70तल्या लोकां खातीर, दिवचलेच्या लोकां खातीर, केपेच्या लोकां खातीर, सांगेच्या लोकां खातीर जे 1961 पासून आयज पर्यंत त्या आलवारा लँडात रावतात, त्या मोकाशाच्या लँडात रावतात, तांकां स्वताची जमीन ना. स्पीकर सर, आणि हे रावता आसतना तुम्ही जर पळयशात आयजूय बी त्यांच्या थंयसर गव्हर्नमेंट लँड म्हणून आसा आणि त्याच्या हाऊस ओन बाय XYZ हे पर्सन बरयल्ले आसा. हाडयल्या आमी ह्या बिलाक म्हटलां, कितें म्हटलां, तुमचें घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर आणि मॅक्स टू मॅक्स इथे 400 मीटर, हाज्या भायर आमी वचूंक ना. आणि हे करता आसतना स्पीकर सर आमी फुकट दिवचे ना. आमी अजूनय म्हटलां की हेची ऑर्डर काडली वयतली, रेट कसो फारीक करपाचो तो. आता घरां जी बांदल्या आमी नवीन लोकांक जागो दिना. वन मावळिंगे कुडचिरे ही पूर्ण विलेज ही आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या लँडात आसा आणि प्रत्येक नो डाऊट थोड्या जाणांनी खूप मोठे लँडी हाडयले आसतात. आमी हे सांगता आसतना स्पीकर सर त्यांनी एफिडेविट दिवचे पडटले की उरलेली लँड जी आसा पळय न्ही ती आपूण परत सरेंडर करता गव्हर्नमेंटा कडेन. हे तितून म्हटलां कारण तो आपली 300 जर येता आसत घर आणि घरा भोंवतली 2 मीटर तिकीच लँड ताका मेळटली. तो दिता आसतना एफिडेविट दितलो की उरलेली लँड जी आसा ती आपूण ती लँड परत करता म्हणून. Sir, I request to move that a bill number 35 of 2025, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें काय की जेका मान्य आसा ताणें खंय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. खंय म्हणटा ताचें म्हणणें मान्य जालें, खंय म्हणटा ताचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती सहित मान्य जालें. सरकारी जमनीचेर आशिल्ली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाक तरतूद. घरांचो मालकी हक्क दिवन 400 चौखण मिटरांत जमीन दिवपी विधेयक. मोकाशे आलवारा सरकारी सुवातेवेली घरां अधिकृत जातली. 70 दिवचले केपें काणकोणांतल्या 90% मूळ गोंयकारांक घरांचो मालकी हक्क मेळटलो. सांग्यार 90% घरां आसा ती सरकारी जमनीतूच. वन मावळिंगे कुडचेरे हे पुराय गांव सरकारी जमनीचेर आसात. घर आनी भोंवतणची 2 मीटर जमीन सोडून हेर जमीन सरकाराक परत करपाचें प्रतिज्ञापत्र संबंधितांनी दिवचें पडटलें. घर नियमीत जाल्या उपरांत 20 वर्सां जमीन विकपाक बंदी आसतली. अर्जदारकांनी फेक दाखले वा म्हायती दिल्यार जमीन परत सरकाराच्या ताब्यांत. फेक अर्ज करतल्यांक 2 वर्सां कादय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार मुरगांव बंदराचेर बेकायदेशीर कोळसो हाताळपाक दिता. मुरगांव पोर्टान 2 बर्थ अदानी आणि JSW. पोल्युशन वाडलां. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाची आडनदर म्हण विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा सगळे पर्यावरणीय दाखल्या प्रमाण जाता. सगळे कायदेशीर. ग्रीन सेसा वयल्यान परत बोवाळ. जिंदालाचो कितल्याशाच वर्सांचो सेस पेंडींग. मुख्यमंत्री म्हणटा ग्रीन सेस कलेक्ट केला. विरोधक वेलात 10 मिनटां खातीर कामकाज स्थगीत. EC दिवपाचे it is illegal. The EC itself is illegal. The central engine is kept in the dark rather than this engine. So why was that letter not given? Why was it kept in hiding? Public hearing आधी आहली ती लेटर तीन कित्याक धाडला? ऑब्जेक्शन आहली होतो. स्पीकर सर, हे पहिलो प्रश्न. स्पीकर सर, EC जी आहा पळय न्ही रेग्युलर कायद्या प्रमाणे ताका EC मेळ. करस्पॉन्डन्स जितको ताका करपाक जाय पब्लीक हियरिंगाचे जितके सगळे करस्पॉन्डन्स धाडपाक जाय ते धाडल्या. My charge is that the government is allowing illegalities in MPA. आता excess coal handling और दुसरो मुद्दो हा मुखेलमंत्री भाषा बोसा दुसरो. We are not allowing illegally. पहिल्या अरे हा हेच मरे not allowing हेच मरे ताका लिमिट जी आहा त्या लिमिटानूच आमी कोल हँडलिंग करपा खातीर दिता. बरें ओके बोस चार्ज दॅट एक्सेस इलिगॅलिटी थिंगा हँडल केला. आता स्पीकर सर, माय सेकंड चार्ज इज that Goa State Pollution Control Board and the government today is not serious. You all are not serious. तो मोठा सगळे EC लिमिटा राव इथं स्पीकर सर, यो 3 पॉड केशे आहे ज्यांना 5 मिलियन मेट्रिक टन was the allowance. Ada, my second charge is that you are not serious about the port town of Vasco. You have to tell the House of what action
have you taken? It is not true. Is it not true that SWP handled 9 million metric tons? I totally agree with the figures that you have. You agree? mentioned. 2-3 months that these things have come into force. They've started this, like use of the dome, use of the bypass. That is why we would like to give you concrete figures. Give us another 3-4 months. I'm sure next assembly session, we will give you the correct figures. Fault on part of the Goa State Pollution Control Board. पहिले स्वादर पहिले ती लेटर दिल ना त्यांक ईसी फेवर केल्या दुसरे जेन्ना ओव्हर प्रोडक्शन जाला ते ओव्हर प्रोडक्शन जे जाला तेजे रिकवरी ना अपील केल ना टेक्निकल ग्राउंडाचे केस जेन्ना भायर पडा अपील करपाक जाय आसली सुप्रीम कोर्टान आता सुप्रीम कोर्टान जेन्ना बारीक कितें तरी केस जाता तेजे अपील कोताय तुम्ही हे कोट्यांनी रुपया कोटी कितले आता हेजेर येता सर मिनिस्टर सांगला की वी हॅव सेंड फॉर द ओपिनियन तो जे सांगता ओपिनियन हा मुकोडे या जिंदालान 2013 till now has not paid a single rupee of cess. स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस आपणी सरकार सारको टाइमार अपील वचना सरकार कंपनीक टाइम दिता स्पीकर सर तो जे नाम सांगता ग्रीन सेस अपोजिशन लीडर मीडिया आलेला तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर कन्सेंट जो आपणी तुझ्या जागा आहात स्पीकर सर काही सवय झाली तुम्ही जागा सर मिस्टर ईडी आलेमा मिस्टर ईडी आलेमा आतापर्यंत जी प्रिकॉशन घेतला ते तुम्ही जागा सरकारने सभागृहाचं कामकाज 10 मिनिटांचं घेतलं नागमोडे नावेली वाठारात रेड्यांची कत्तल बजरंग दल आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक समितीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकार उजवाडार हाडलो. पिकअप रिक्षात खंय मांस मेळ्ळा. सुमार 700 किल मांस जप्त. एका रेड्याची सुटका. दुबावितांक मडगांव पोलिसांनी अटक केल्या. आमकां आयज अशी एक मॅसेज येयली की 11:30 पावणे 12 सुमार म्हाका एक फोटो धाडलो पूण तो लोकल आसतलो हांगाचो तेजें नांव सांगपाक शकना. हांगा रक्ता वास मारता आनी सगळे सायडीन रगत मातशें येवन पळया म्हणून कोण डॉक्टर बिक्टर आसल्या घेवन आनी गाडी एक दवरल्या रिक्षा येवन मातशें पळया पुलिसांक घेवन. आमी येवन पयलीं पळयलें खरेंच कितें जालें पळय जाल्यार आमकां हांगा रगत दिसलें फाटलें दिसता बी रगत दिसलें म्हणटकच म्हाका मातसो डावट मारलो आनी येवन पळयलें फाटल्यान रिक्षान ओपन करून पळय जाल्यार फ्रेश सारके फ्रेश 2 रेडे मारून दवरल्या बूल सारके फ्रेश दोळे बिळे तेंचे सारके फ्रेश आहा दिश्टी पडटा सारके पळोवपाचें ना. टोटल 600 to 700 to 800 kg आसतले इतलें मांस आहा. ऑलरेडी एकटा अरेस्ट केल्लो आनी हांव थँक्यू म्हणटा मडगांव टावन पुलीस आनी PI सुरज सामंत मडगांव टावन हेंच्या सपोर्टान ही आयज रेड सक्सेसफूल केल्ली आनी एकटा अरेस्टूय केल्लो हैदर बेपारी हेजें नांव आनी DSP CA हेंचो जे ऑफिसर आमच्या वांगडा आहा तेंकाय देव बरें करूं म्हणटा मनांतल्यान तेंकां एक रातयान एक फोनाचेर रोखडे एकाक सुमार पावले ते हें करपाक सक्सेसफूल रेड जाल्ली आहा. आतां हें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा तेका अरेस्ट करूं येला मुखाल्ले प्रोसेस आमी आतां जे लिगली कितें आतां कंप्लेन घालून तेका अरेस्ट करपाक लायतले. मास हूंय व्हरपाचें कितें बाबा हें आमकां जशें आतां डावट मारता हें मडगांव मार्केटानूच आनी SPD मार्केटान व्हरतले आनी इल्लीगल स्लॉटर हावस ते गेले घर सायडीनूच आहा. घरा फाटल्यान कितें मारता म्हणून अशें कितें आतां हांगाचे थोडे लोक जाण लोकल येयल्ले ते अशें म्हणटा घरा फाटल्यान कोण तरी मारता म्हणून हांगा तो एकटोच करता म्हणून हैदर बेपारी म्हणटा. आनी गोरवां ही आनी आमकां आतां एक जस्ट एक रेडो सांपडला तो जितो आहा तो बरो आहा तेकाय आमी आतां रेस्क्यू करली आहा. अमृतकाळ पॉलिसी वरवीं हातांत भात रोयतल्यांक सबसिडी दिवचो विचार. पंचायतींनी काम करपी RDAचे कामगार शेतात काम करपाक उपलब्ध करून दिवंक सरकाराचो यत्न. RDA आनी शेतकी खातें एकठांय येवन प्लान करता. मुख्यमंत्री सांगता. मानकुराद आंब्याचें पीक पडलां म्हण आमदार केदाराचो प्रश्न. शेतकी मंत्री म्हणटा जाणट्यांनी लायिल्ली झाडांचे आंबे खातात. लोकांनी नवी झाडां लावची. मानकुरादाक GI टॅग मेळोवपाक यत्न. की पहिले एक आमचे हार्वेस्टिंग मिशनाचे
एक वर 18 मिनटां आसा तें 1.5 वर करचें आनी सेकेंड आमचे रोपणी जी लायता हातान मॅन्युअली लेबर घालून हेजेर सबसिडी ना ती सबसिडी तेंच्यांनी आमकां दिवची दिसता आमची थंय रोपणी लायतात न्ही थंय मिशिनां घालून मिशिनां चलना आमच्या हितून बटन ऑन हा मरे व्हॉल्यूम वाडय दिसता आमच्या सालिगांव रेवट जमीन असल्या कारणान थंय मिशिनां चलना ट्रान्सप्लांट करपाची म्हणजे मिशीन घेवन रोपणी करता पळय ती सो तेका लागून आमकां मॅन्युअली करची पडटा पण मॅन्युअली जर करीत जाल्यार लेबरांची सबसिडी कांय ना सो ती हांव रिक्वेस्ट करतालो ऑनरेबल मिनिस्टराक ती आमकां सबसिडी दिवची पर लायन हे मटेरियल रोवपाक बिवपाक सगळें तुमकां आमी आमची हें आसा कितें आसा तेका सबसिडी आसा आनी सबसिडी मागीर आमी तुमकां दिवंक शकता मागीर तुमी मागपाचें आमचे कडेन गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आमी ते कन्सिडर करपाचें आसा डेफिनेटली म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमी तुजे हे मशीन हे करू शकना आणि मॅन्युअली काम करता कारण खूप कमी शेतकरी आता आसात की जे स्वतः प्रॅक्टिकल अशा पद्धतीचे काम करता आमी जर बाकी सगळीकडे दिता आमी पॅडी तुज्या हेका दिता रब्बी फॉर द 25 पर केजी दिता खरीपाक 26 रुपीज पर केजी दिता आणि 2 रुपीज पर केजी फॉर द गव्हर्नमेंट ऑफ द इंडियाची MSP दिता हे सगळे असताना सुद्धा डेफिनेटली अमृतकाल पॉलिसीच्या अंडर त्याचो विचार करता एक ताजेर अमृतकाल पॉलिसीन आसा पण ताजेर फ्रेमवर्क आणि गायडलायन आमकां ठरोवपाक जाय एकदा गायडलायन ठरली कितले दिवपाचे अकॉर्डिंग टू दॅट लेबर यूज करप आनी कितले आमी गोंयकार लावपाक तुमी कितले जाण वापरतात त्यानुसार आमी विचार करता त्याच्या मुळे खरं म्हणजे RDAच्या मार्फतूय बी हो प्रपोजल विचार करपाक काय हरकत ना म्हणजे आमी RDA जे आमचे वर्कर जे पंचायतीन लिस्ट करतात तांकांच थंय यूज करून तांकां ते पयशे दिवप कारण काम केल्या उपरांत ताका सायड बाय सायड पयशे दिवप ह्या हेतू सुद्दां आमी वर्किंग करूं येता त्या मनरेगाचे कामगार अंडर RDA त्याचो विचार डेफिनेटली ह्या फावटी आमी करता RDA आणि एग्रीकल्चर डायरेक्टराक बसून एकदा जॉयंटली ठरोवपाक लायता एग्रीकल्चर मिनिस्टराचे तेच विजन आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ती रिक्वेस्ट आहा की टायम आसा तो मातसो वाडोवचो 1.5 वर करता हार्वेस्टिंग मशीन टायमाचो हांव डेफिनेटली विचार करपाक लायता काय हार्वेस्टर मशीन हार्ड रॉक कल्टिवेशनाक 2 lakhs पर हेक्टर ही आमी सबसिडी दिता नॉर्मल कल्टिवेशन आहा ताका 60,000 रुपीज पर हेक्टर ही आमी स्पेशली फॉर द मानकुराद कल्टिवेशना खातीर दिता जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आणि त्याच बरोबर मानकुरादा खातीर GI टॅगिंग घेवपाचे आमी फायनल स्टेजीत आसा एका हेक्टरान जर मानकुराद आंबे जर कलमां लायता आसत जाल्यार आमी 2 लाख रुपया सबसिडी दिता निव्वळ त्या खातीर कळपाक जाय म्हणून सांगलें म्हणून गोंयकारांनी मानकुराद आंबो झाडां लावची जेणे करून इन फ्युचर एटलिस्ट फुडल्या 5 वर्सांनी मानकुरादाचें पीक हे खूप मोठ्या प्रमाणात जातलें 8वी 9वी आणि 10वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर स्कुलांनी शेतकी विशय सुरू केला हायर सेकंडरीनी वोकेशनल कोर्स शेतकी कॉलेजीतूय तरणाट्यांचो बरो रिस्पॉन्स अनुसावन खंय साखळे एग्री क्लिनीक कोर्स सुरू करता मुख्यमंत्र्याची माहिती हॉर्टिकल्चर महामंडळ खंय बरें काम करता फायदो मेळ्ळ्यारूच तरणाटे शेतात देंवतले भाज्यांचो रेट वाडोवचो रेजिनाल्ड उलयलो सबसिडी टायमार दिवची म्हूण विजय मागता What steps are you going to take to भुरग्यांक एग्रीकल्चर येवपाक आमी आमच्या सेकंडरी एड्युकेशन लेवलाचेर 8वी 9वी 10वी हांगासरूय बी तांकां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला आनी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता आसतना तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चराची ही दिता आतां तर आमी सुरवात केला की तांकां एक्चुअली शेतान व्हरोन तांकां प्रॅक्टिकली ते दाखोवप दॅट इज 1 11वी 12वी ह्या हेजेर एग्रीकल्चर हो वोकेशनल सब्जेक्ट आसा जेणे करून तांकां 11वी 12वी ही एग्रीकल्चर जाका इंट्रस्ट आसा ताका शिकपाकूय मेळटा तिसरी गजाल स्पीकर सर आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज सरकाराची सुरवात केली जेणे करून ओल्ड गोवा हांगासर आमी नवीन कॉलेज बिल्डींग बांदपाकूय घेतल्या आतां जवळपास आमचे भुरगे 43rd इयरान पावल्या जे एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर दर वर्सा भुरगे भायर वयताले जवळपास 10 ते 12 भुरगे तरी दर वर्सा एग्रीकल्चर कॉलेजीन एडमिशन घेताले आमी स्वताची आमची कॉलेज सुरवात केली जेणे करून दर वर्सा 60 भुरगे ताका एडमिशन घेता इन फ्युचर हे भुरगे हे वेगवेगळ्या सेक्टरात काम करपाक शकतले नॉट ओन्ली एज अ म्हणजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर अशें म्हणूनच न्ही तर हे भुरगे आपले स्वता एग्रीकल्चरिस्ट जावपाक शकता इतको व्हडलो स्कोप हो एग्रीकल्चरान आसा आनी हे सगळें सांगता आसतना म्हणून नव्यानूच आमी एग्री क्लिनीक इट इज अ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा ती ऑलरेडी आमच्या प्रायव्हेटली एकट्यान सुरवात केल्या त्या साखळीत सुरवात करता त्यांनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो अप्रुवल घेतला आणि हो कोर्स जर केल्या उपरांत ताका 20 lakhs रुपीज पर्यंत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे सबसिडायज लोन दिता हे भुरगे पड तूं म्हणटा तांकां शेतांत धाडटलो आनी शेतांत शिकयतलो आनी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करतलो तुका जावपा ना पेरंट्स भुरग्यांक शेतांत येवपाक सोदनाय आनी भुरगीं प्रिपेर्ड नाय शेतां देंवपाक कित्याक दिसभर ती घराको
आज पयलीं आमी खेळो वयताले आनी पांय पांय माय झाडान घेताले रोगत येताले आतां भुरग्यांक जायना. ओन्ली वे यू कॅन डू इट is by increasing the support price, by increasing the price at what you buy, by giving more subsidy, कित्याक profitable करपाक. All these rates are कितले वर्स जाली तितली आहा. केदोन तूं increase करतलो आम तुका I have been taking representation to you many times. ह्या जे रेट आसा पळय आमी आतां हें आसा आमी रोखडे रिव्यू करतले चेंज हें करतले केन्ना रोखडे करतले. ओकडी म्हळ्यार केन्ना? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ह्या दोगांय कडल्यान प्रपोजल फायनान्स डिपार्टमेंटाक मागून घेता आणि ताजेर विचार करून बेगिनात बेगीन रिवायज करपाचो प्रयत्न करता. आमचे एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आसा बट दोगांयचो म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि हॉर्टिकल्चर हेंचे कंपॅरिजन घेवन आमी हे रेट जे आहा पळय रिवायज करता. बट खूब वर्सां जालो रिवायज करूं ना. तूं सांगता तें बरोबर आहा. तो एकदा प्रपोजल मागून घेवन तो आनी कंपॅरिजन स्टडी मार्केटा बरोबर आनी इतर स्टेटी बरोबर करून आमी तो प्रायस जो आहा पळय हो दिवपाक प्रयत्न. खण खात्यान आनीक 2 ब्लॉकांचो लीज एग्रीमेंट केला. पावणेक शिरगांवचो ब्लॉक राजाराम बांदेकार, कुडण्याचो ब्लॉक JSWक मेळ्ळा. 3 ब्लॉक सुरू जाल्यात. 4 ब्लॉक सुरू करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. DGMSOचो बावटो येतानाच फुडलें पावल मारतले. 5 ब्लॉकांनी मायनिंग रोखडेंच सुरू जातलें म्हूण मायन संचालक गाड सांगता. विधानसभेन मायनिंगेचो इश्यू काडल्या उपरांत संचालक नारायण घाडान लिजार काडिल्ल्या ब्लॉका विशीं म्हायती दिली. काल आनी पयर जी आमी लीज एग्रीमेंट सायन केल्या त्या दोनूय मायनाच्यो इसी कॅपॅसिटी आसा 0.5 मिलियन टन ईच. ह्या दोगांची मेळून 1 मिलियन टन जाली. आनी पयलींची जी आसा ज्यो 3 आमच्यो सुरू जाल्या ताजी इसी कॅपॅसिटी आसा 4.3 मिलियन टन. सो 5 मेळून 5.3 मिलियन टन्स प्रोडक्शन जातले पर एनम. आमी एक लीज एग्रीमेंट सायन केलो राजाराम बांदेकर ह्या लीज होल्डरा बरोबर. तो ब्लॉक आसा शिरगांव. आनी पयर आमी एक लीज एग्रीमेंट सायन केलो JSW बरोबर. तांचो ब्लॉक आसा कुडण्या. सो 2 ब्लॉकांचे आमी लीज एग्रीमेंट सायन केले. आतां ऑनरेबल CMन ह्या दोनूय लीज होल्डरांक डायरेक्शन दिला की जाता तितल्या बेगीन तुमी हे दोनूय ब्लॉक स्टार्ट करा प्रोडक्शनान वचात म्हणून. आतां लीज एग्रीमेंट काल पयर आमी सायन केले. ह्या दोनूय लीज होल्डरांनी आतां हाका DGMSाक म्हणल्यार डायरेक्टर जनरल ऑफ मायन सेफ्टी हाका एक नोटीस दिवंक जाय की मायन सुरू करता म्हणून. आनी ती नोटीस दिल्या नंतर DGMSन तांकां परमिशन दिल्या नंतर इमिडिएटली ह्या दोनूय लीज होल्डरांनी मायन सुरू करूंक जाय. सादारण एक फुडल्या म्हयन्या भितर ह्यो दोनूय मायनी सुरू जातल्यो. तो टोटल 5 मायनी ऑपरेशनल जातले. आमी 12 ब्लॉक्स ऑक्शन केले 3 NIT भितर. 4थी NIT रोखडीच आमी करतले. 4थ्या NITन एक 4-5 आसतले ब्लॉक. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळकर. GCAची वेवस्थापकीय समितीची वेंचणूक 24 ऑगस्टाक घेवपाचो निर्णय हायकोर्टान भायर मारला. ही वेंचणूक आतां 16 सप्टेंबराक जातली. जोड सचिव रुपेश नायक आनी हेर चौगांनी अध्यक्ष वा उपाध्यक्षा आड घाल्ले याचिकेचेर कोर्टान हो निकाल दिला. Today, majority of the members of Managing Committee of Goa Cricket Association had filed a petition before the High Court of Bombay at Goa, challenging the actions of the president and the vice secretary as well as the vice president of holding elections on 24th of August 2025 in a completely high-handed manner and without taking all members of managing committee into consideration. Now this election pertains to the elections of managing committee of Goa Cricket Association, which consists of total 107 member clubs throughout the state of Goa. Now we had challenged the action of the respondent number 1 and the respondent number 2 and 3, that is the president and vice president, on the ground that the managing committee of Goa Cricket Association was not taken into confidence, and unilaterally the president and the vice president, who is also the secretary in charge, had taken a decision without taking the consideration of other members of Goa Cricket Association, and thereby fixing the elections on 24th and also electing the electoral officer
for conducting this election. Now, pursuant to the filing of the petition, by consent, this date of election, which was fixed on 24th of August, has been set aside, and now the High Court of Bombay at Goa has fixed a fresh date, that is 16th of September 2025. फोंड्या कुट्टी हवेली एके बालवाडी भायर रस्त्या वयल्या 5-6 सुण्यांनी एका 5 वर्साच्या चलयेक पिसुडले. चलयेक फोडला. फाटीं फोंड्या अंत्रूज नगरांतूय सुणी अशीच लोकांच्या आंगार गेल्यात. लोक खंय सुण्यांक कितेंय खावयतात. यो वच करतल्या भुरग्यांचे जिवाक भंय. सरकारान कितें तरी उपाय काडचो म्हूण झेडपी आनी पंच मागता. फोंड्या परत रस्त्यावेल्या सुण्यांनी एका 5 वर्साच्या चलयेचेर हल्लो केलो. भुरगे खंय सामकेच जखमी. इन्सिडंट धरला हांगा भुरगे खेळटाले ल्हान मानकुलीचे भुरगे 5 वर्साचे. कालूच पयर तुमी पयला आसतलें की हांगा अंत्रूज नगर तो इन्सिडंट जालो. तेजे उपरांत आयज 2 दिसां भितर दुसरो इन्सिडंट हांगा भुरगे खेळटाले. तेचे एक कुत्र्यान पयलीं ताका येवन ओडून घेतलो. ते ओडून घेतल्या बरोबर दुसरे मागीर फाटल्यान आनी 4-5 कुत्रे आयले. तेंच्यांनी सगळ्यांनी अटॅक केलो तेजेर आनी ताका सगळो पिनून खालो. ही येदी व्हडली हांगा ही ल्हानशी बालवाडी आमची. त्या बालवाडीच्या भायरूच हांगा भुरगे सगळे ल्हान भुरगीं येता वता. हांगासर जर अशेंच जर अटॅक करपाक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमचें कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार घेतलो. प्रशासनान हाचेर बेगीनाच उपाय काडचे. यो वच करतल्यांच्या जिवाक भंय वाडला म्हूण झेडपी मेंबर प्रियाचारी उलयली. पयरूच एक इन्सिडंट अंत्रूज नगरान जालो आनी तेजे पयलीं आनी एक 2-3 जाले. आतां परत हो 5वो इन्सिडंट आनी हे 5वोच न्ही तर हेजे आनीकूय खुबशे इन्सिडंट्स आसा जे लोक बाबड्या सांगूना. अशें हें आतां फुडें चलत रावतलें काय म्हणून एक प्रश्न पडटा. आतां पयरूच मागणी केल्ली सरकारा कडेन परतूय मागता की अशें भुरग्यांक आमी अशेंच एक कुत्र्यां कडेन खावपाक घालपाचें काय कितें. अशेंच एक कुत्र्यां खातीरूय एक शेल्टर आमकां जाय. आतां मिटींग आसा ते मिटिंगेक आमी ठराव घेवन हे मुद्दम आमी धाडटली. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. स्मार्ट सिटीचे काम अर्धवट आणि सबस्टँडर्ड. हायकोर्टात याचिकादारांचो दावो. 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम जातले असो दावो स्मार्ट सिटी अथॉरिटीन कोर्टा मुखार केल्लो. बेरेस्तारा हायकोर्टात PIL सुनावणेक आयली. याचिकादार स्मार्ट सिटीच्या कामांची दाखयली पळय सविस्तर कोर्टा मुखार दवरतलो. 15शी भितर केस परत कोर्टा मुखार येतली. Authorities have claimed that smart city work have been completed by 31st May. There are a couple of public interest litigations pending before the High Court, and during hearing of those PILs on Thursday, the petitioner contended that the smart city work are far from completion and some works which are completed so far are substandard. The petitioner sought time to file rejoinder bringing on record the facts about the substandard work under Panji Smart City Work Project. Adjourning the hearing for 13th August, the High Court has allowed the petitioner to bring on record the substandard work or whatever lacuna exists today in the Smart City work. With Tulsidas Chari, Mukesh Kumar for Prudent. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.